दिवचले अमेरिकन ब्रिडाचो कासव सापडला। दुर्मिळ प्रजातींतली ही कासवाची जात आसा। आरडेक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकर। दिवचलेन ह्या ल्हानशा वाड्याचेर म्हणजे पाजवाड्याचेर थंय बी आमच्या घरा कडेन तो पावलो। ताका जाय त्या जाग्याचेर पावोवपाक शक्य जालें आनी पावसूय भरपूर पडटा। आमच्या लोकांची जनरल टेंडन्सी अशी आसा, कासव गावलो जाल्यार ताका बऱ्यापैकी मटण करप आनी खावप। आनी तो आमच्या कडेन पावलो, त्यामुळे आता तो सुरक्षीत पावोवपाची त्याची जबाबदारी आमची। त्या प्रमाणे कळयलां तांकां सगळ्यांक, कोण येता आतां व्हरपाक ते पळोवया। व्हरपाक ये पर्यंत तो आमच्याच कडेन उरतलो, पण तो हांगा कसो पावलो हेची मातशी चवकशी जावपाक जाय ना। म्हणून तरी करूंक जाय चवकशी, वायल्ड लायफ वाल्यांनी करपाक जाय, तो फॉरेस्ट वाल्यांनी करपाक जाय की कसो पावलो तो हांगा आमच्या पाजवाड्याचेर इल्ल्याशा जाग्याचेर कसो पावलो हेची चवकशी जावपाक जाय। स्मगलींग जाता काय कितें, तस्करी जाता काय कितें, ते सगळे चवकशी करून काडूंक जाय। टर्टल टॉर्टॉयज न्हू, टर्टल म्हणटा ताका इंग्लिशीन, आनी ताका रेड इयर स्लायडर अशें म्हणटात। रेड इयर कित्याक हे पळय तांबडे दिसतात ते तेचे कान अशें धरले वयता। आनी तो पर्टिक्युलरली अमेरिकेचो नेटीव, भारतान गावना तो, अमेरिका कॅलिफोर्निया वगैरे सारक्या ठिकाणाचेर। आनी इतक्या पयसो कासव हांगा कसो पावलो आमच्या वाड्यार हो प्रश्न आसा। कदाचित ती स्मगलींग जाता ना, तस्करीच्या भितरसून तो हांगा पावलो आसा, कोणा कडेन तरी येयला आनी तेणी सोडून दिला, किंवा थंयसून तो सुटला आनी भायर सरला आनी तो बरोबर आमच्या घराच्या फाटल्यान भितर सरता आसतना आमकां दिसलो। तो पळयलो आमी बायन सोडपाक गेले जाल्यार तो अशा वेगळ्या प्रकारचो, म्हणून नेटचेर पळयलें जाल्यार तेचें नांव कळ्ळें, तेचें नेटीव कळ्ळें, तेचें हॅबिटाट कळ्ळें, सगळें कळ्ळें। अशे हे जे प्रकार आसा ते दोनशे स्पिसीस, दोनशे प्रकारचे अशे हे जे रेड इयर्ड स्लायडर जे आसा ते आसात। त्याच्या नंतर हे पोसलो जायत जाल्यार ते खूब खर्चीक काम इतक्या खातीर की तुका एक्वेरियम जो जायना किंवा टँक जी जायना, भितर जवळ जवळ 100 गॅलन पाणी रावता अशा प्रकारचे टँक जाय किंवा एक्वेरियम जाय, ते कठीण। दुसरे कठीण इतक्या खातीर की तो सादारणपणे 20, 30, 40 ते 50 वर्सां पर्यंत जगता। इतकी वर्सां जगलेले पेट शक्यतो कोण पोसपाक तयार जायना, पण तो जगता। तेची सायज जी आसा ती 1 फुटाच्या आसपास जाता आणि त्यामुळे इतको मोठो इतकी वर्सां जगणारो कंटाळो प्रकार आसा। कारण ताका तेचे खाणे आसा, तो व्हेज नॉन व्हेज अशें म्हणजे ग्रीन ग्रास हॉपर वगैरे जे असतात ना ते खाता तो। ते आतां आमी ताका चार घातल्या। आतां तो वायल्ड लायफ जे आसात तांकां कळयलां धनसरा म्हणून, तो बहुतेक ते बोंडला व्हरून दवरपाच्या तयारीन आसात।